नरेंद्र मोदीजींचा, अमित शहांचा, भारतीय जनता पार्टीचा, विश्वजित राणेंचा, अमित शहाजींचा, नरेंद्र मोदीचा, भारतीय जनता पार्टीचा. लोकांचा विजय उजगावचे जनतेन ठामपणे ठरले की कितें नेतृत्व आपल्याक जाय आनी लोकांचो विजय पक्षाचो विजय भारतीय जनता पार्टीचो. हांव फक्त एक कार्यकर्तो म्हणून पयलींच्यान सांगताना मिडियाचे सगळे भाव की हे जनतेचो विजय उजगाव. व्यक्तिमत्व आणि आम्ही तिका फुडें हाडले. आमचे सगळे कार्यकर्ते आमचे सगळे भुरगे एकान एक म्हणजे प्रत्येक बुथार आमी लिडींग एक बूथ ना जे काही आमी म्हाजे सगळे आसा एकूच दाखोवन दिता की लोकांचो विश्वास कित्याचेर आसता. आमी मुद्दे जे मांडले ते मुद्द्याचेर लोकांचो विश्वास. आमी जे कितें लोकांक आश्वासनां दिल्या तेजेर लोकांचो विश्वास आसा. हांवें जे सांगले लोकांक आमच्या कार्यकर्त्यांनी जे सांगले कार्यकर्त्यांची मेहनत भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्त्याचो एक मेहनत. आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आमकां मार्गदर्शन करता. देशातले प्रधानमंत्रीचे विचार आमी घरोघरी पावोवपाक आमी शिकले आनी आयज देशाचे प्रधानमंत्रीचे विचार आमच्या पूर्ण उजगांव क्षेत्रांत आयज कितें आहा मुख्य कितें आहा की लोकमत कितें आहा ते लोकांचो विश्वास खंयच्या मुद्द्याचेर आहा आनी लोक कसो विश्वास दवरता आनी हे सगळे श्रेय कार्यकर्त्यांक वयता. प्रत्येक उजगांवचो मतदार हेजो विजय आहा आनी उजगांवच्या मतदारान जे कितें केलें आनी त्याच बरोबर तुमी पळयता की सगळीं वन सायडीड जावपाक लागला. म्हाका खात्री आहा की 90% तिनी सीट आमी जिखतले. सगळीं उजगांव बी ज्या तरेचो विजय जाला मग फक्त परत एकदा सांगता भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो लोकांचो विजय आहा. लोकांची जी आशा आहा लोकांची जी अपेक्षा आहा आनी लोकांनी खंयच्या आदाराचेर मतदान केलें आमची जबाबदारी आहा ती सगळे प्रत्येक शब्द जो दिला भुरग्यां खातीर महिला खातीर आमी ते पूर्ण करपाक जाय. 2027 पयलीं लोकमत हो शब्द वेगळो लोकमत लोकांची मनाची एक वेगळी तरेची अपेक्षा फुडें व्हरपाक कोण शकता. समीक्षा व्हरूंक शकता, पक्ष व्हरूंक शकता, पक्षाचे अध्यक्ष आहा, गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आहा. हांवें परत सांगलें हांव एक कार्यकर्तो आमच्या कार्यकर्त्या बरोबर एक कार्यकर्तो जे काम करपी आनी श्रेय प्रत्येक भुरगो प्रत्येक तरणाटो प्रत्येक महिला हे विजय हेंचो आनी भारतीय जनता पार्टीचो भावटो वयर व्हरपाक आनी आयज आमी हांगा आयले आनी आमी विजय सोडून आमी आयज स्लोगन आमचे तेंची ओवरऑल गोंय कशें पळयता म्हाका खबर ना. हांव म्हाजें पडलो पार्टीच्या सहकार्यान म्हाका ही तिकेट मेळ्ळी आणि हे इलेक्शन घडोवपा खातीर जेन्ना प्रचार चालू केलो तेन्ना एकान एक कार्यकर्तो पंच शिंदे सर मेन म्हटल्यार आणि मागीर आमचे पंचायत बॉडी आसा एक्स सरपंच आसा पंच आसा झेडपी आसा एक्स तेज्यान बरोबर आमची सगळी माये मोगाची जनता ही सगळी म्हाज्या वांगडा रावली आणि हेंच्या सगळ्या सहकार्यान हेंच्या सगळ्या आशिर्वादान आयज हो म्हाजो जैत मेळ्ळा आणि हो जैत हांव म्हाजो म्हणिनासतना आमच्या सगळ्यांचो जैत म्हणटा आणि आमच्या बाबाचे जे कितें विचार आसा ती प्रेरणा घेवन ती ध्येय घेवन आमी काम करतली आणि आमच्या बाबाचें नांव वयर काडटली आणि पार्टीचें नांव वयर काडटली इतलें सांगून देव विषय आमच्या गोंय राज्यान आमचे अध्यक्ष मुख्यमंत्रीचो विजय त्याचबरोबर लोकांचो विजय आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचो विजय आणि बहुजन समाजाचो विजय. बहुजन समाजाचो नारो आमी सोडचे ना. हे बहुजन समाजाचे कॅन्डिडेट आनी हे बहुजन समाजाचो आवाज जो उठला तुम्ही पळयतले की बहुजन समाजाचे हांवें जे कितें सांगलां ते 99% पर्यंत प्रत्येक मतदारसंघात जे खंय हांवें नेतृत्व केल्लें आसा एकान एक कॅन्डिडेट जिखपाक लागल्या आनी एक हा की कित्याक सामान्य जनतेचो एक विकास आनी एक सामान्य टीचर एक शिकलेली कॅन्डिडेट बहुजन समाजाची आयज फुडें सरले. आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांव हात जोडून तेंचे अक्षरशः हांव आभार व्यक्त करता की तेंच्या कार्यामुळे आमी ह्या तरेचो रिजल्ट हाडूं शकले. आयज तुमी होंडा पळयात की आमी थंय 10,500 लीड घेवन आमी जिखल्या. केरी बी 10,000 वयर वयतली आनी इवन आयज नगरगांव बी 10,000 वयर आमी काडपाक जाय अशें दिसता म्हाका. आनी उजगांव बी जो रिजल्ट आयला फाटले पेक्षा बरो रिजल्ट हे फावट आयला आनी बरें आहा. ओवरऑल पळोवंक गेल्यार की आमचे 4 सीट गोंयान 1, 2, 3, 4 आसतले अशें म्हाका दिसता की त्या वातावरण आनी हे वातावरण परत मिडियाक सांगता हांव हे विश्वजीत राणेचे न्हू एक कार्यकर्तो जो भारतीय जनता पार्टीचो आहा तेणी जे कार्य केलें तेणी जे देशाचे प्रधानमंत्री विचारधारा
गावांनी घरोघरी हात कष्ट करून भोवल्या आणि त्याचबरोबर एक लक्षात घ्या की तुम्हीच एक लक्षात घ्या मिडिया जे आहा एक समीक्षा नाही आयज फुडें सरले आमचे सगळे कार्यकर्त्याचे एक कॉन्ट्रिब्युशन आणि एक लक्षात घ्या की एक बुथाचेर ती फाटी ना उजगांवच्या सगळ्या बुथाचेर ती लिडिंगा म्हणजे सगळ्या लोकांनी आमकां मतदानान आमकां कौल दिल्लो आसा आमचो हिंदू भाव आसूं आमचो क्रिस्तांव भाव आसूं आनी हिंदू भाव आसूं सगळ्या लोकांनी आमकां एक वेगळे तरेचो एक मॅन्डेट दिल्लो आसा आनी तेजी जबाबदारी बी वाडटा की बाबा आमदारांक कितें शब्द दिला ते पाळपाची गरज आसा पक्षांच्या आदाराचेर खंय कितें हांवें सांगलां लोकांक तें करपाची गरज आसा पूण मिडियाक हांव इतलें सांगूंक सोदतां आमी आमचें क्लीन कॅम्पेन आमी चलयलें बहुजन समाजाचें नेतृत्व घेवन आमी फुडें सरले आमचे मुद्दे तुमच्या फुड्यान ऑलरेडी आहा परत तेजेर हांव उलयना आनी त्याच बरोबर एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की आमी कोणाचेर टिका करूंक ना आमी कितें करतले आमचे विचार कितें आहा ते लोकां मदीं व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी केल्लो इमोशनल हात न्ही कित्याक इमोशनल जातलोच कारण म्हाजे कार्यकर्ते आहा समीक्षा आहा अशे बी कांय परिस्थिती घडल्यो ह्या तरेचे लोक वयर सकयल कांय गोश्टी करता त्याच बरोबर आमचे कार्यकर्त्यांनी आमचो बालेकिल्लो एकदम एक वेगळ्या तरेन धरून आमी प्रत्येका कडेन आमी वचपाचो प्रयत्न केलो तुमकां पयर बी सांगलें हांव फादरा कडेन बी गेलो तेजो आशिर्वाद बी मागला आमचे मुस्लीम भाव कडेन गेलो जमातीचे बी हांवें आशिर्वाद मागले आमचे हिंदू भाव आनी सगळ्यांचे घरोघरी आमी वचून आमच्या कार्यकर्त्यांनी मतदान मागपाचो इमोशनल जातलो ह्या तरेची नीट तुमी पळयल्यार तुमी पत्रकार करता खंयच्या जिल्हा परिशद इलेक्शनान ह्या तरेची उलयली 10,000 10,500 12,000ची आमी उलयता अपेक्षा करता म्हणजे वेगळेच आमचे इलेक्शना पेक्षा फुडें लोकांनी कौल दिल्लो आसा आनी आयज उजगांव म्हाका एक अभिमान आहा की बहुजन समाजाची एक महिला आयज फुडें सरल्या एक गरीब घराण्याची एक सामान्य गरीब म्हणजे कष्ट करून शिकपी आनी शिकून वयर सरलेली एक महिला आयज आमकां सगळ्या पत्रकारांक अभिमान आसूंक जाय की ह्या तरेची महिला बी नेतृत्व करूं शकता तुमकां पयर सांगलें हांव आनी कांय वर्सां नेतृत्व करूं शकता पूण लोकनेता जो आहा तो लोकूच तयार करता हांव तयार करूं शकना लोक आपल्या मनांतल्यान तयार एक नेतृत्व करता कोणाक खबर तिजें भविश्यान कितें बरयलां तें फाल्यां कितेंय तिजें भविश्यान तिका व्हरूं शकता हें लक्षात तुमी घेवंक जाय की ह्या तरेचें नेतृत्व आयज फुडें सरल्या आनी म्हाका अभिमान आहा आनी आयज हांव इवन ब्रह्मेशानंद स्वामीचे हांव आशिर्वाद आहाच आनी तेजे आशिर्वाद तुका आसचे हांवें पयर बी सांगलें मिटिंगेक हांव तिच्या घरा केन्ना गेलो तेन्ना ब्रह्मेशानंद स्वामीचो फोटो तिणें लावन दवरलो पूण एक लक्षात घ्या हे भाऊसाहेब बांदोडकरान बहुजन समाजाचेर चालू केल्ले ते हांवें परत रिवायव करपाचें काम केल्लें आसा तो आवाज म्हाजो केन्ना कोणीय आसूं ते बंद करूं शकचो ना